नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। फॅमिली राज लोकशायेक घातक घराणेशाहीन भारताचेर एक दीस मोठे संकट। प्रधानमंत्र्यांनी केलो गांधी घराण्याचो पंचनामो। विरोधी पक्षाचो संविधान दिसाचेर बहिष्कार। फेस्ताच्या बोवाळांत बांदकामाचें राजकारण। आजी माजी टीसीपी मंत्र्यांचे हांव न्ही तूं बोट मोदी शाहीचेर। मायकलाचे फंड आप म्हणटा आदी दी राजिनामो मागीर शिटकावण्यो। उमेदवाराच्या पयले लिस्टाक आघाडी घेवंक काँग्रेसीची तयारी। ब्लॉक पावड्यार उमेदवारांची वळेरी करूंक सुरू। 15शींत पयले लिस्ट फायनल। दाबोळे एक्टिव्हिस्ट विर्याताक थंय डिमांड। सरकार म्हणटा रिजेक्ट सनबर्न जाताच। 27 ते 29 डिसेंबर सनबर्न वागातोर हिल टॉपार बुकिंग फुल। मुख्यमंत्र्याच्या रिजेक्शनाक सनबर्नाची थंयचे थंय वेन्यू चेंज करून जा। कन्नड भवनावेल्यान आरजी कन्नडिकाचें वाजलें। कन्नड महासंघ म्हणटा मुख्यमंत्री पळोवन घेतले। आरजी कोण? आरजी म्हणटा कर्नाटकान म्हादय व्हेली तेन्ना खंय आशिल्ले। आणि डबल ट्रकावेल्यान वेळसां वातावरण तापलें। गांवचो लोक आनी रेल्वे अधिकाऱ्यांचे वाजले। सुवातीर पोलीस फोर्स। रेल्वेच्या टिमीचेर क्रिमिनल केस घालपाची लोकांची तयारी। फॅमिली राज लोकशायेक घातक राजकारण ऑफ द फामील फॉर द फामील। घराणेशाहीन भारताचेर एक दीस मोठे संकट येतलें। प्रधानमंत्री मोदीन संविधान दिसा गांधी घराण्याचो पंचनामो केलो। पात्रताय असल्यार खंय एकाच फामिलींतले एके परस मायज राजकीय फुडारी आसूंक हरकत ना। काँग्रेस धरून 13 राजकीय पक्षांनी संसद सभाघरांतले संविधान दिसाचेर बहिष्कार घालो। Paragraph 3 envisages the future constitution of India. I do not know what is the intention of the mover of the resolution. हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा, अखंड धारा, उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। अच्छा होता देश आजाद होने के बाद कर्तव्य पर बल दिया गया होता तो अधिकारों की अपने आप रक्षा होती। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में ना आए। जी नहीं, योग्यता के आधार पर जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। In this country, there shall be two different sets of polity. One at the bottom, the autonomous provinces or the states, or such other areas as care to join a united India. एके वटेन फेस्ताची नवेना, दुसरे वटेन पोन्ने गोंयच्या वादग्रस्त बांदकामाचेर थळावें राजकारण सुरू। टीसीपी मंत्री म्हणटा आपल्या कार्यकाळांत लायसन दिवना। विजय बोट दाखयता पार्सेकार सरकाराक। काँग्रेस म्हणटा मोदी शहाचो बांदकामाक आशीर्वाद। आप म्हणटा मायकलान राजिनामो दिवन मागीर सरकाराक धमक्यो दिवच्यो। बांदकाम मोडूंक फेस्ताची डेडलायन। रामकृष्ण केन्ना येतालो
पोन्ने गोंयच्या वादग्रस्त बांदकामाच्या राजकारणात मायकलाचे फंड 48 वरां भितर बांदकामाचेर एक्शन जायना जाल्यार 2 लाख लोकांचो जमाव म्हूण मायकलाच्या शिटकावणे उपरांत हांव न्ही तो न्ही हो सुरू. आयज एजिटेशन थिंगा चालू जाल्ल्या. हांव गोंयभर लोकां कडेन मागता, जो तो चीफ मिनिस्टर फाल्यां 2 दिसां भितर हेचेर डिसिजन घेयना जाल्यार गोंयचो लोक डिसिजन घेतलो. जर तर जाय जाल्यार आमी सगळीं वांगडा थिंगा वचपाचें. आयज जे एजिटेशन चालू जालां, हंगर स्ट्रायक चालू जाल्या, चेन हंगर स्ट्रायक, म्हाका दिसता गोंयचो लोक थिंगा उलो मारी जाल्यार 2-3 लाख लोक येतलो थिंगा. डेमोलिश करता, हे करता, ते करता, तो सरकारान आसा. तो सरकारान जर आसून तो बायलांक कित्याक उलयता? ताणें प्रमोद सावंताक सरळ एक राजिनामो दिवप, आपल्या बाबा जायना, तो आपल्या कांय कोण आयकना. तेन्ना निर्लज्जपणान भायल्यान रावन तो बोबो मारता पळय, ते कोतो येवपाक ना. जे तूं ओल्ड गोवाचे उलयता न्ही जाल्यार ते म्हज्या टायमा भितर जाल्लें काम न्हू हें. जेन्ना म्हणजे नदरेक जेन्ना येयले हे म्हणजे खूब पयलीं जाल्ले, ताबडतोब चवकशी करपाक लायिल्ली आनी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा ऑलरेडी की असले जे कितें पयलीं कोणी मिस्टेक केल्ले आसात ते ताबडतोब फाटीं घेवचे, रिव्यू करचे म्हणून इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा. So Babu Kavekar is admitting that BJP government has done the illegalities because Narendra Modi and Amit Shah must be pressurizing them not to revoke the permission. As per my inquiries, the town planning department permissions were issued to one Jose Mari Govia Pinto. When the BJP government under Mr. Lakshmikant Parsekar, when the late Francis D'Souza was the town and country planning minister in that BJP government. Mr. Philip Neri, he better come out with proper truth of all this mess they have made it. Your silence has killed Goa. Before the 3rd, if this is not done, if the structure is not demolished, please, the people of Goa will show their power. लिगल ओपिनियन फाल्यां मेळटा. तेजो ओपिनियन कितें आसतो कितें तें आमकां हें ना, पूण हे बेसिसाचेर आमी तुरंत आतां 30 तारखेक मिटींग जी आपयल्या त्या मिटिंगेर स्टॉप नोटीस काडटा तिका आनी रिवोकेशन ऑफ दॅट लायसन्स प्रोसेस चालू करपाचो. बांदकामाचेर एक्शनीक सध्या फेस्ताची डेडलायन. बोट मोदी शाहीचेर मोडलें ना जाल्यार इशू इलेक्शन मेरेन आसाच. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कन्नड भवनाचे कितें तें गोंय आनी कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री पळोवन घेतले. आरजी मदीं कित्याक काय म्हूण कन्नड महासंघाचो प्रस्न. सगळ्यांक बरोबर घेवन गेल्यारूच खंय आरजीचे लोक आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री जावपाचे. आरजी म्हणटा आडायल्ल्यो जमनी आदीं क्लियर करात, मागीर भवन पळोवया. मादय कर्नाटकान वेली तेन्ना गोंयचे हे कन्नडिगा खंय आशिल्ले? कर्नाटका CM आसा आनी गोवा CM आसा. ते दोनांचे भितर कितें उलयतात ते पळयता. ते आतां उलयता पळय, ते विरोध करतात, हे करतात, ते करता म्हणून ताका आजून लोक निवडून दिवंक ना. सगळे भायल्याचे लोक आनी भितरचे लोकांक सगळे घेवन तो सरळ रूपार गेला जाल्यार तो फुडले ते मंत्री जावंक शकता, MLA जावंक शकता आनी ते चीफ मिनिस्टर सुद्दां जावंक शकता. गोंयांत खंय 1/3 लोक कन्नडिगा. कन्नड भवन जायच. गोंयान आमची तो 1/3 लोक आसा, तो आमकां एक प्रोग्राम करपाक आनी खंय आमची गेस्ट आमची धाकटे घर आसा आमची लोकांची, कोण येता जाल्यार ताका न्हिदपाक आनी 2 दीस रावपाक आनी भोंवपाक गोवा भोंवपाक ताका एक प्रोसिजर करपाक आमी सदांच पुजले. आमकां घेवन बसपाची बोल्सान घेवन वचपाक आमकां भवन विचारूंक ना. आदी आडायल्ले जागे क्लियर करात, मागीर कन्नड भवन. लास्ट टाइम सुद्धा पर्रीकर आणि तुमचो CM आसलो, दोगांयनी बीजेपीच्या CMान पयले आनी आमची म्हादय काडून तांकां विकली. हांव ह्या अध्यक्षाक सांगपाक सोदता की तुमच्या कर्नाटकाच्या लोकांनी गोंयांत येवन हांगा जुवारी नगर केल्ले आसा, हांगा चिमला केल्ले आसा, हांगा म्हापसा आमचे घेतलेले आसा, सगळे कोमदाचे आमचे जागे घेतलेले आसा. ते जागे पयलीं तुमी क्लियर करा, ते मागीर तुमी कन्नड भवन बीन कितें जाय पळय बांदपाचें तेजेर तुमी विचार करा. गरीब लोकांचेर राजकारण नाका म्हूण सिद्धण्णाचो आर्जीक उलो. अशी हांव रिक्वेस्ट करता तुका, हे लेबर आसा, गरीब लोक आसा, तेंचे वयर आमी पॉलिटिकल करपाची गरज ना. म्हादय कर्नाटकान व्हेल्ली तेन्ना गोंयचे उदक पिवपी कन्नडिगा खंय आशिल्ले? म्हादय जेन्ना कर्नाटकाक गेली तेन्ना ते 1/3 लोक रस्त्याचेर कित्याक येवंक ना?
तेन्ना ते गोंयांक लागून आनी गोंयच्या म्हादयक लागून कित्याक तेंच्यांनी आवाज काडूंक ना? कन्नड भवन खंय बीजेपीचे राजकारण आणि कर्नाटकाच्या लोकांचे जे मॅक्झिमम इलिगल वोटिंग कार्डा, ड्युअल वोटिंग कार्डा ती प्रोटेक्ट करपाक लागून तांकां आपल्या सायडीन हाडपाक लागून बीजेपी आता दुसरे राजकारण करता. जे म्हादय वांगडा केल्ले आता ह्या वोट बँकाक लागून हे कन्नड भवनाचे राजकारण करता. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक आनी स्वप्नील तारी. दाबोळेचो गोंयच्या आवाजाचो एक्टिव्हिस्ट कॅप्टन विर्यातान काँग्रेसींत येवचो म्हणून प्रदेश अध्यक्ष गिरीशाचें जाहीर आमंत्रण. दाबोळे खंय विर्याताक पॉप्युलॅरिटी. गोंयचो आवाज आनी काँग्रेस एकठांय येत जाल्यार बीजेपीक हरोवंक बरें म्हूण गणीत. दोगूय खंय हे आदी आंदोलनांनी एकठांय वावुरल्यात. काँग्रेसीचे 5,000 कार्यकर्ते एकठांय येवन खंय उमेदवार थारावप चल्लां. As the people of Goa, let us remain united. Parties will come, leaders will come, money will come, black money will come. Let us not fall prey to all these activities. जो कॅप्टन विर्याटो आसा, आमकां दाबोळी जेन्ना आमी भोंवताले, काल सुद्दां आमचो थंय मारगायेचो जागोर आशिल्लो, थंय आमकां सातत्यान एक मागणी थंय येताली की कॅप्टन विर्याटोक तुमी काँग्रेसीक हें करा घेवचो म्हणून. सो आमी तेंचे कडेन मागलां, आमी गोंयच्या आवाजा कडेनय मागता की तुमी तुमचो जी कितें फोर्स एनर्जी आसा आनी तुमकांय ह्या बीजेपी सरकाराक उडोवचो आसा, कारण तेणी गोंयच्या लोकांचेर अन्याय केला, गोंयचेर अत्याचार केल्लो आसा. तेन्ना आमी पब्लिकली आयज परत मागणी करतात तुमचे कडेन बीन. आमी तेंचे कडेन मागणी केल्ली आसा की तेणी काँग्रेसी बरोबर येवचें. उमेदवार फायनल करपाचें काम काँग्रेसीन सुरू केलां. असेंब्ली इलेक्शनाचे जवळ जवळ 5,000 मायज आमचे काँग्रेसमॅन ह्या प्रोसेसाक इनवॉल्व जातात, पार्टिसिपेट जातात. आनी हें डिसिजन जें आसा ते वेगळे वेगळे पातळी वयल्यान दिल्ली पावता म्हणल्यार जवळ जवळ 5,000 वयर आमचे काँग्रेसमॅन हितून पार्टिसिपेट जातले. 2017तले वेंचणुकेक बुद्ध शिकून काँग्रेस हे फावट आदींच उमेदवारांच्या तयारेक लागल्या. गिरीश उलयता ते कोतान हे 15शीन पयले लिस्ट फायनल जावये. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी तुकाराम मराठे. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळया. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. डबल ट्रकावेल्यान वेलसांव वातावरण परत बरेंच तापलें. इन्स्पेक्शन करपाक आयिल्ले रेल्वेचे आनी सरकारी अधिकाऱ्यांक प्रायवेट जमनीचें इन्स्पेक्शन करूंक दिवचे ना म्हूण गांवचो लोक एकठांय जालो. तांकां डबल ट्रॅक नाका. गांवचो लोक आनी रेल्वे अधिकाऱ्यांचें बरेंच वाजलें. आतां लोक रेल्वेच्या टिमीचेर क्रिमिनल केस घालूंक फुडें सरला. First in people's property, they have transferred in church property, they have built illegally, they have damaged water bodies, and the looting will keep quiet here. These properties are not under acquisition, so we are going for whatever the legal course that is. Also, we are complaining to the Deputy Conservator of Forest because they have done marking for trees which are, I think, we understand are going to be felled. The railway people are behaving like kids. I feel that kids, we will talk better, we will understand better. They are not using their beja, what God gave them. आता परत हे रेल्वे ऑथॉरिटीज आणि त्यांचे प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टर परत आमच्या गांवांत येऊन आमच्या प्रॉपर्टीन ट्रेसपास करून सर्वे करपाक सोदता. आता ही सर्वे कसली, कोणेन एका परमिशन दिला सर्वे काडपाक? तर आमचे गांवचे लोक भायर येतले आणि परत हिंगा कोण येतले आमी दाखयतले आमी कोण ते.
see, it is our property, so they cannot venture outside. त्याची ग्रामसभा रेजोल्युशन केलो हांवें की डबल ट्रॅकिंग नाका म्हूण आमकां आनी हे कोणागे भाटां ट्रेसपास कोत्ताय आनी कितें कोत्ताय. बेलसावच्या लोकांक हे नवे न्ही. 15 दिसां फाटीं हीच परिस्थिती. परवानगी नासतना लोकांच्या जाग्यांनी कसलो सर्वे करतात काय म्हणून तांकां लोकांनी तेन्ना धांवडायल्ले. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. पणजे महापालिकेचे नवे बिल्डिंगेक बुन्याद घाली. सध्याच्या महापालिकेचे फाटले वटेन ही बिल्डिंग उबी जाता. सुमार 12 कोटी मोडून 2 वर्सां भितर बिल्डिंग तयार जातली म्हणून महापौर रोहित मोन्सरात सांगता. Estimated cost is around 12 crores and it's been a long standing project. So we're glad to have finally have it cleared during this council's tenure. Any completion period? Hopefully within 2 years. 2 years. Okay. Any specialties building in Astelis means like solar panels? It's a green building. It's a very environment friendly building with STP and for solar panels, everything is the provisions have been made. So it's more like a green building, which is supposed to be now the most environment friendly building here. बेठेंच सिटी स्कॅन मशीन दिवन अर्थ ना. ते खातीर लागपी स्टाफ, टेक्निशियन आनी हेर गजाली जाग्यार घालात म्हणून मोगोचो फुडारी केतन भाटीकाराची मागणी. ताणें फोंड्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो हेल्थ ऑफिसर दोतोर विकास कुवेलकाराक निवेदन दिलें. ते खेरीज फक्त ब्लड स्टोरेज न्ही तर फूल फ्लेज ब्लड बँक जाय म्हणून भाटीकार मागता. नीड अ 24/7 ब्लड बँकाची खूब गरज आसा. कारण फोंड्या आमी जेन्ना ब्लड डोनेशन कॅम्प करता आमी ते प्रायवेट हॉस्पिटलांत ना वता तेन्ना GMC कित्याक वता? सो दॅट गोरगरिबांक हे रक्त मेळचें, ताच्या खातीर त्रास जावचो न्ही. जर हांगा स्टोरेज जाली आनी ब्लड बँक जर जायना जाल्यार ताजो आमकां यूज कांयच ना. इट इज नॉट अ ब्लड बँक एज पर द रुल्स आमी वाचले की ब्लड स्टोरेज युनिट पळय आसा ते इट इज फॉर द हॉस्पिटल यूज ओनली. इट इज नॉट बी गिवन टू द अदर्स हू आर रिक्वायर द ब्लड. म्हणटकर आमी ते क्लॅरिफिकेशन मागलां फूड अँड ड्रग्सा कडेन. लेटर हांवें केला डायरेक्टर फूड अँड ड्रग्स. आनी सिटी स्कॅनाचे ऑलमोस्ट जाल्ल्यान जमा आसा अशें आमकां दोतोरा कडल्यान. वी ट्रस्ट टीम मोर दॅन द गव्हर्मेंट अँड ही हॅज अश्युअर्ड दॅट द सिटी स्कॅन मशीन इज गोइंग टू कम सून. बट वी डोंट वॉन्ट ओनली द मशीन. We need a radiologist who will work 24/7 or 2 radiologists. We need technician and we need a maintenance department also for the same, so that 4 दिसान हे मशीन बंद पडपाक जायना. सिटी स्कॅन मशीन आयलेच जायना. बरोबर सगळो स्टाफ येवपाक जाय, मेंटेनन्स इंजिनियर आसपाक जाय, कित्याक रावंड द क्लॉक चलपाक जाय. कित्याक स्टार्ट केले की मदीं बंद पडपाक जायना. कित्याक बंद केल्यार तो व्हडलो इश्यू जावपाक जायना. त्या खातीर people from all over Ponda Taluka, not only Ponda Taluka, people will start coming from Walpai and other side, far corners. सरकारान रिजेक्ट केलें तरी सनबर्न जाताच. गोंयांत 27 ते 29 डिसेंबर सनबर्न. पयलीं प्लान केल्लो तसो मोठ्या प्रमाणात खंय जावचो ना. सनबर्नान मिडिया कॉम्युनिक जारी केलो. सनबर्नाचे मेन व्हेन्यू मुखारच आशिल्ल्या वागातोर फामाद हिलटॉपार EDM जातलो. मुख्यमंत्र्यान सनबर्न अंदू जावचो ना म्हणून जाहीर केल्लें. दुसऱ्याच दिसा सनबर्नाची व्हेन्यू चेंज करून सरकाराक जाप. सनबर्न हे फावटी आमी परमिशन दिवंक ना आनी सनबर्न आमी करिना. कॅन्सल केले आमी. हे इव्हेंट जावपाक जाय. This must go on. This must go on. आणि कितले जाला आसतना शो विल गो ऑन. सनबर्नान इव्हेंट रद्द करिनासतना 24 वरां भितर सरकाराच्या तोंडार थंयचे थंयच नवो व्हेन्यू जाहीर केलो. DJ अनाउन्स करूंक सुरू. सनबर्नाचे मेन व्हेन्यू मुखारूच वागातोर फामाद हिल टॉपार EDM जाता 27 ते 29 डिसेंबर. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. सरकार आयकना म्हूण आंदोलनाची क्रिएटिव्हिटी निमाणे हुयेल्यो आनी बोबाट्यांचेर पडल्या. सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांनी जॉबा खातीर आझाद मैदानार सरकाराच्या नांवान हुयेल्यो आनी बोबाट्यो सुरू केल्यात. मुख्यमंत्र्यान खंय 10 नोव्हेंबर मेरेन जॉबाची लेटरां काडटा म्हणून सांगिल्लें. 15 सुपली तरी जाग मागना. 1 तारखे मेरेन पळयतले, ना जाल्यार आनीक वेगळें आंदोलन.
नोकऱ्यो दियात म्हूण सुटके झुजारांच्या भुरग्यांच्यो हुयेल्यो आनी बोबाट्यो. ते सरकार जाला बेरो, सरकाराक आयको येना, कितले बोबो मारल्यो तरी पावना, म्हणून आयज ह्यो हुयेल्यो आनी बोबो सरकारा पर्यंत पावपाक. मुख्यमंत्र्यान जॉबांची 100 लेटरां काडटा म्हूण सांगिल्ली. डेडलायन सोंपली. आतां 10 नोव्हेंबरचे खंय 26 आयज जाली 26 नोव्हेंबर, लेटरांचो पत्तोच ना. लेटरां गेली खंय, गायब जाली. म्हाका दिसता त्या CIDक आनी CBIक तांकां लावचें कामां. 1 डिसेंबरान नेटान आमी येतले, नेटान जॉबाचे मागणे खातीर आनी नेटान आमी हांगा उपोशण सुरू जातलें. सरकाराच्या नांवान सरकाराच्या नांवान सरकाराच्या नांवान सरकाराच्या नांवान. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. स्पीड फोर्स हे 2 व्हिलरांचे सर्व्हिसिंग आनी मेंटेनन्स करपी खासा सर्व्हिस स्टेशन आतां गोंयांत उक्तें जालां. पर्र ह्या सर्व्हिस स्टेशनाचें उक्तावण जालें. खंयच्याय ब्रँड आनी कंपनीच्या 2 व्हिलरांचें सर्व्हिसिंग आनी मेंटेनन्स ह्या स्टेशनार जातलें. ओरिजिनल स्पेर्स आनी बरी सर्व्हिस दिवपाचें उतर प्रोमोटरांनी दिलां. गोंयचो हो पयलो मल्टी ब्रँड 2 व्हिलर सर्व्हिसिंग आउटलेट हांव हांगा आसा. हांव शर्ट ऑटो आनी स्पीड फोर्स कंपनी ही आमी गोंयकारांक एक बरी सर्वीस 2 व्हिलराची दिवपाक आमी प्रयत्न करतले. आमची सर्वीस पिक एंड ड्रॉप, इन्शुरन्स, मागीर ऑयल, स्पेर सगळे ओरिजिनल प्रोडक्ट आमी हांगासर दितले. 2017 से जो स्टार्ट किया है उसी से अभी तक हमारा जो है लॉन्ग वे हम लोग आए हैं. ऑलमोस्ट 175 प्लस आउटलेट्स आ गया है. इसके साथ युवकांनी आपलो बिझनेस करूनच पुढे सरपाचें. काही लोक कितें करतात, बिझनेस काढतात आणि भायल्या लोकांक चालू करून दितात. ते सगळो जो आमचो जो रेव्हेन्यू आसा तो भायल्या गांवांत वयता, म्हणजे आंध्रान वयता, तुमच्या बांगलादेशान वयता. तो उपयोग कित्याक आमचो गोव्यांतलो रेव्हेन्यू गोव्यात रावूंक जाय. भारताच्या बायलां फुटबॉल टीमीची भारताच्या फुटबॉल इतिहासांत याद उरपा सारकी कामगिरी. आंतरराष्ट्रीय 7वें रँकिंग आशिल्ल्या ब्राझीलाचे टीमी आड भारताची टीम 6-8 हरली खरी, पूण पयलेच खेप भारतान ब्राझीलाचेर गोल मारलो. 7व्या मिनटाक प्यारीच्या पासार मनीषा कल्याणान गोल केलो. टीम इंडिया सध्या रँकिंगांत 57व्या नंबरार आसा. For Brazil, and danger in that side of that area. The keeper was able to just get that one away. Chance for a counterattack here from the visiting ladies. Down this left-hand side, India. We get a shot in. Goal for India! What an equalizer. What a reply from the ladies from India. Very, very good counterattack. No chance. Good, fed it through inside the area. Shot coming from Brazil. Goal! Here we go. Brazil inside the area. Always dangerous. Trying to set it up for a right-footed shot. And can this be something from Brazil? Nice. Yeah, needs to get it out of there. This is dangerous. Pass to Formiga. Shot. Shawan and the goal. आम आदमी पार्टीन फातोड्ड्या डोर टू डोर कॅम्पेन सुरू केल्या. दामोदर देवस्थानात दर्शन घेवन आपाचो फुडारी संदेश तेळेकारान अभियानाची सुरवात केली. फातोड्डे खंय हे फावट बदल जातलो. पूण आमगेले मना आपा हाडपाचे हे फाटी हे न्यू गव्हर्मेंट आनी 5 वर्सां ताका मेळपाची अशी आमी चिंतताय. म्हाका दिसता ह्या खेप फातोड्डेकार जागे जाल्ले आसात आनी जागे जावन हे जे घातकी आनी पातकी राजकारण आसा, पयलींचे पातकी आनी आतांचें जे घातकी राजकारण आसा, फातोडेकार हे खेप ह्या दोनी राजकारणाक पयस करून एक नवो ऑप्शन, जो ऑप्शन लोकांच्या बेजीक एम्युनिटीसा बद्दल उलयता, जो ऑप्शन म्हणटा की तुमचो टॅक्साचो पयसो तुमकां परत मुळाव्यो गरजो दिवपाक यूज करपाक जाता, हो ऑप्शन लोक घेतले. फातोड्ड्या माडेल मुंगूल वाठारांतल्या लोकांचो बुट्टेचो इशू तडीक लावपाचें PWD मंत्र्यान उतर दिलां.
ते प्रमाण हायवे जातलो. विजय म्हणटा वेस्टर्न बायपासाक विरोध ना. पावसकार म्हणटा आदल्या PWD मंत्र्याची कर्मां ताणें येवन खंय सगळें जाग्यार घालां. PWD मंत्री पावसकारान विजयाक घेवन सुवातेची पळोवणी केली. एप्रिहेन्शन अशें आहा की जे मातये भरता ताज्या खातीर दुसऱ्या सायडींतलें उदक थंयच उरूंक जायना आनी फ्लडींग जावंक जायना. हाज्या खातीर कितें आमी प्रिकॉशन घेतले म्हळ्यार क्लोज इंटरवल्स आमी ड्रेन्स करतली, म्हळ्यार एवरीथींग लिडींग टू द रिवर्साल. हें आमकां इन्शुरन्स मेळ्ळें आनी हे इन्शुरन्स आमी वी आर हॅपी विथ इट. पूण तें जावपाक जाय. एट द सेम टायम वेस्टर्न बायपासाच्या विरुद्ध आमी ना. वेस्टर्न बायपासूय जावंक जाय. सारीवर सुद्धा डिसील्ड जाल्या. हे आमीच WRT धाडला PWD आनी दुसरें हें सुद्दां तो 2.7 हें जें पेंडींग उरलां हें पयलीं हेजो मिनिस्टर वेगळो आसलो तेणी हें सारकें करूं ना. हांवें येवन सारकें केलें हें आतां. आमी जे वेस्टर्न बायपास ऑन स्टिल्स आमचे चेनीजीन म्हळ्यार आमचे फातोर्डा मतदारसंघात जो आमी डिमांड केला तो गव्हर्मेंटान एक्सेप्ट केल्लो आहा, एक्सपर्ट कमिटीन एक्सेप्ट केल्लो आहा, तो हायकोर्टान एक्सेप्ट करचो हें आमकां दिसता. करपाचें जेन्ना 19 जेन्ना आयलो पयलीं इन्स्पेक्शन केलें हांव चर्चिल बाब तूं आसुल्लो तेन्ना हें हांवें म्हाज्या इंजिनियरा कडेन मांडलें. हें फस्ट टायम जाय न्ही आमकां फंडींग जाय न्ही मेन म्हणटा तें. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.